फाटल्या वर्सभर पिळगांवांतलो स्थानिक नेतृत्व भारतीय जनता पक्षाचें काम करीत करीत जे मुखार सरले, सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन मुखावेलो प्रवास जेणी केलो ते राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री संदीप निगळये हांकां भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या विधानसभेची निवडणुकीचे तिकीट मेळचें, उमेदवारी मेळची म्हणून आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आशिल्ले. तो आमचो नैसर्गीक अधिकार आसा जो आमकां मेळपाक जाय आशिल्लो आनी तो डावलून आज भाजपाच्या प्रदेश नेतृत्वान आमच्या विचारसरणीची खंयच लागेबांदे नाशिल्ले, खंयच आमच्या विचारसरणीची जेंची तत्वां जुळना अशा मनशाक पक्षप्रवेश करून फुडली उमेदवारी दिवपाचें ठरयिल्लें आसा आनी ह्या गोष्टीचो आमी जाहीर निशेध करपा खातीर आयची ही पत्रकार परिशद आमी हांगासर आपयिल्ली आसा. पिळो मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचें काम आज जे सगळे हांगासर ज्येष्ठ सगळे कार्यकर्ते बसलेले आसा तांणी सुरू केलें. सुरवातीच्या काळात वेगवेगळी आंदोलनां जावं मागीर तें कोंकण रेल्वेचें आंदोलन, राम जन्मभुमीचो आंदोलन, जम्मू काश्मीरच्या संदर्भात जी आंदोलनां जालीं, सरकारचे जनता विरोधी निर्णय जे आशिल्ले त्या विशयांतलीं आंदोलनां जालीं, ह्या सगळ्या आंदोलनांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते त्या वेळारे कार्यकर्ते हे प्रामुख्यान ह्या आंदोलनांतल्यान मुखार सरलेले. पोलिसांचेर लाठीचार्ज खाल्लो, सगळ्यो हालबेश्टा सोंसल्यो, पक्षा खातीर आपल्यो वाणो झिजयल्यो आनी पक्ष आज तळागाळात पावोवपाचें काम ह्या कार्यकर्त्यांनी केल्लें आसा. आज पिळगांवांतूच न्हय तर गोंयभर आमकां चित्रां दिश्टी पडटा की पक्षाच्या जडणघडणींतल्यान वयर सरून आशिल्ले कार्यकर्ते किंवा जांकां आमी म्हणया की आज काल येयल्ल्या कार्यकर्त्यांक पक्ष आज तिकीट दिवपाक लागलेलो आसा, जेचो पक्षाचे विचारधारेशी पक्षाच्या तत्वांशी कांयच संबंध ना. अशा पद्दतीच्या ह्या राजकारणाचो तडजोडीच्या राजकारणाचो आमी निशेध करता. ते आसा ते भारतीय जनता पार्टीची जी प्रिन्सिपल्स आसा, तत्वां आसा आनी कार्यकर्तो हो केंद्रबिंदू धरून काम करपाची जी पद्दत आसा त्या पद्दती कडेन आकृश्ट जावन आमी सगळे जाण कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचें काम करतात. जशें आतां महेश बाबान म्हटलें की कार्यकर्तो होच नेतो जावपाक जाय आनी त्या धर्नीचेर प्रत्येकाक दिसतालें की पिळो मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीच्या कॅडरांतल्या कार्यकर्त्याक ह्या वेळार तिकीट दिली वतली. फाटली 2 टर्म जे आसा ते 2 टर्म पक्षाचो जो आदेश आसा 2012 MGPची आनी BJPची युती जाली तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्याक हें मेळूना, कितें तिकीट मेळूना. ताच्या नंतर परत 2017 भितर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करचो असो आदेश पक्षान दिलो आनी म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तेन्ना काम केलें. ताचे नंतरचो कितें इतिहास आसा तो तुमकां सांगिल्लो आसा, ताचे हांव परत रिपीट करना. पूण आमी जशें म्हटलें की आतां की ह्या वर्सा म्हणजे आतां 2022च्या इलेक्शनाक स्थानीक उमेदवाराक भारतीय जनता पार्टीन तिकीट दिवची ही मागणी आमची सातत्यान आशिल्ली. पूण आतां कितें जालें तें तुमी सगळ्यांनी पळयलां. कारण जे पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचें काम फाटल्या जवळ जवळ 15 वर्सां जे आमचो उमेदवार नासतना किंवा आमदार नासतना सुद्दां कार्यकर्त्यांनी पार्टी सांबाळून दवरल्या, तेन्ना प्रत्येकाच्या कार्यकर्त्याच्या मनान आक्रोश आसा की हेची फळ मम तपाला काय म्हणून, आमी जे तप केलें किंवा आमी जे काम केलें ताजें फळ हेच काय म्हणून, आनी हो आक्रोश सगळ्या पिळो मतदारसंघभर चालू आसा. सतीश मडकयकर, हांव 1999 पासून ह्या भारतीय जनता पक्षाचे काम करता. एक बूथ अध्यक्ष ते मंडळ अध्यक्ष आनी नॉर्थ गोवा जिल्ल्याचेर पर्यंत हांवें मजल मारिल्ली आसा. आमी पक्षा कडेन सातत्यान एक मागणी केली की आमकां आमच्या भितरलोच एक कॅन्डिडेट दिया जो काम केल्लो आसा, खूब वर्सां काम केल्लो आसा, तेकाच तुमी एक उमेदवार म्हणून आमकां दिवचो. आमी रातीचे दीस करून ताका निवडून हाडटा. आमी ह्याच दिसांनी सुद्दां अध्यक्षाक वचून हेच सांगलें, पूण पक्षान आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याची अजिबात दखल घेतली ना. माजी अध्यक्ष, आमच्यो ह्यो भावना ह्यो केवळ वरिष्ठा पर्यंत पावपाच्योच ना, तर प्रियोळा जी जनता आसा त्या सगळ्या जनते कडेन पावपाची गरज आसा. आमचो हे जे कॅन्डिडेट जे आसात प्रियोळ मतदारसंघात, हे दोन्ही कॅन्डिडेट, दोन्ही 3 कॅन्डिडेट हे प्रियोळ मतदारसंघातले भायले आसा. हो एक आमचो मुख्य उद्देश. आमकां जाय हांगासर स्थानीक आमदार.
त्या खातीर स्थानीक उमेदवाराक आमी संदीप निगळेकार मुखार काडलेलो आसा.